कारीचो धपको बशिल्ल्यान लायटीचो खांबो मोडपाची घडणूक घडल्या। वेळारूच लायट बंद जाल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। कारींत आशिल्ले 5 जाण सुखरूप वाटावले। हो अपघात शुक्रारा दिवचल शारा लागीं मुस्लिम वाड्यार घडलो। चड म्हायती प्रमाण कार दिवचलच्यान दिकेन वताली। मुस्लिम वाड्याचेर एक बायल मदींच आडवी आयिल्ल्यान तिका वाटोवपाक लागून भायर घेतना कार वचून लायटीच्या खांब्याक आपटली, अशें कार धन्यान सांगलें। चलो वयता मागीर कितें जालें एक्झॅक्ट बायल हांगाच्यान अशी दिसली म्हणून ब्रेक मारलो ती भायरूच गेली गाडी। तिका वाटोवच्या खातीर हांव हें केलें, भायर घेतली। तुमी कितके जाण आसले भितर? 5 जाणां। 5 जाण। कोणाक कितें लागला भितर? ना कोण फॅमिली आसली म्हणजे ते बायले वाटोवपाक लागून तुका सायडीक घेवपाक पडलें म्हणजे तो टायम बरो तर पण गाडी फुडल्यान सगळी हे जालें। गाडी डॅमेज जाली। नांव कितें म्हटलें? सांगातलो तूं हेजी घेया। हांगा पळय आतां कितकेशे एक्सिडंट हांगा जाल्ले आसा। आमी एक रिक्वेस्ट घातली की हांगा आमच्या मुस्लिम वाड्यार स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून। अजून तो प्रोसेस जावना। आमचे आमदारा कडेन मागता की तेणी हितून मातशी दखल घेवची आनी आमच्या वाड्यार एटलिस्ट एक हांगा तरी स्पीड ब्रेकर एक घालचो। कित्याक खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आहा, हे फर्स्ट टायम न्ही। तरी आज बरें म्हणपाचें की ती बायल वाचली आनी तेय वाचले। आतां तुमी पळयता पळय हांगा लायटी पडला, तिथे जर वायरी तेजी गाडी जर पडलेली तर ते सगळे मरतले आसले। की हांगा लोक गाडी आनी ते फास्ट स्पिडीन येता, वयल्यान स्लो पावता थंयच्यान फास्ट स्पीड येता। आमी मागता कितें की हांगा आमकां स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय। ही रेजिडेन्शियल एरिया? हय, ही रेजिडेन्शियल एरिया आसा। कितें बारीक भुरगे भोंवता, सगळे वता भायर बी वता, कोण हे वाटेर बाजारान वयता आनी कितें वयता आनी गाडी हांगा फास्ट येता आनी ट्रॅफीक तुमी जाणा कितली वाडलेली आहा ती। हांव रिक्वेस्ट करता की हेजेर गव्हर्मेंटान दखल घेवचो आनी आमकां एक हांगा स्पीड ब्रेकर प्रोवायड करचो।